नातालां फेस्ताच्या दुसऱ्याच दिसा आख्खी पवित्र सभा तिच्या पयल्या मार्तिरा सान स्तेफानाचें फेस्त करता. शीद सांगचें तर मार्तीर सान स्तेफान आयचे सुवार्तेचें अर्थविवरण. हेर उतरांनी सांगचें तर सुवार्ता समजूंच्याक ताचें अर्थविवरण दिवची गरज पडटा. हे दिशेन सान स्तेफानाचें जिवीतच सुवार्तेचें अर्थविवरण वा ती समजूंक करचें शाळ. सान स्तेफानाची विंचोवन ताची उतरां मोरूंक वेच्या वक्ता सयत ताची चाल उतरां आनी करण्यो जेजूच्याच जिविताच्या मिस्तेरांक ताळ पडटात. देखूनच आपल्या पाटलाव्या उदेशी जेजूची सुवार्तेंतली प्रवादी उतरां स्तेफानांतय खरीं जातात. अशें थीर रावता तो बाचाव जातलो म्हणली जेजूची उतरां स्तेफान जियोवन दाखयता. थिरासण मरण पर्यंत सांबाळची गजाल म्हूण तो शिकयता. आपली बाचावी आपलो जीव वांचोवच्यान न्हय, बगार आपणा खातीर जीव दिलेल्या सोम्या खातीर तो समर्पूंच्यान म्हणून तो साक्ष दिता. स्तेफानान प्राण सोडताना सयत जेजून कुर्सार प्राण सोडलेले मती घेता आनी मरचे आदीं कुर्सार जेजून दुस्मानांक बक्षिल्लें मती हाडटा. कित्याक स्तेफान आनी जेजू मदें ह्यो गजाली ताळ पडटात. जेजूच्यो साक्षी जावचें म्हळ्यार जीव दिवचो वा दगदितेल्यांक बोगसूचें.